भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया देवमाशा विशीं. ताका इंग्लिशीन व्हेल म्हणटात. हो उदकांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्राणी. सगळ्या महासागरांनी तो आसा. ताचें वजन 200 टना परस चड. तो 30 मीटर मेरेन लांब आसता. मादी ही नळा परस व्हडली आसता. देवमाशे व्हडल्यान आवाज करपाक शकतात. तो शांत वेळार 500 किलोमीटर मेरेन आयकुपाक येता. कांय वेळार मनशाक आयकुपाक येनात असले आवाज पासून ते काडटात. अर्थात खाशेलें उपकरण वापरून मनशाक ते आयकूंक मेळटा. भुरग्यानो, देवमासो हो नुस्तें न्हय, तो सस्तन प्राणी. म्हळ्यार ताका पिलां जातात. ते एकमेकां कडेन आवाजा वरवीं संपर्क करतात. ते एकमेकांक नांवांनी पासून वळखतात. डॉल्फिन देवमासो तर ध्वनी लहरींचेर खंय कितें आसा तें सोदपाक शकता. देवमाश्याची ओकारी उदकांत पडटकच मेणा सारकी घट जाता. तिका एम्बिंग्रिस म्हणटात. अत्तर म्हळ्यार चेर करतना ती वापरल्यार वास खूब तेंप उरता. पूण ही ओकारी सहसा मेळना. ती बाळगप हो गुन्यांव. ती 1.5 ते 2 कोटी रुपया कील ह्या मोलान खपता. भुरग्यानो, ब्ल्यू व्हेल हो सगळ्यांत व्हडलो. ताचो आकार पळोवन काळजान धस्स जातलें इतलो तो व्हडलो आसा. दर्यांत प्रवास करप्यांक तो वा ताची शेपडी केन्नाय दिसता. तुमी TV चॅनलांचेर ते पळयलात आसतलें. कांय देवमाशे दर्याचे धडेकूय रावतात. ते माणकी, ऑक्टोपस वा हेर नुस्तें खातात. देवमाशाक दांतांनी चाबूंक कळना. ताका लागून ते भक्ष्य गिळटात. देवमाशाचो जल्म 11 ते 16 म्हयने उपरांत जाता. मनीस जल्माक येवपाक 9 म्हयने लागतात. दर खेपे देवमाशाक एकूच पीळ जाता. जल्मताच ताका स्वास घेवपाक वयर येवचें पडटा. हे खातीर ताची आवय ताका मजत करता. देवमासो आवयचें दूद पिवन जगता. भुरग्यानो, देवमाशाच्यो 37 जाती आसात. काड्या रंगाचो ब्ल्यू व्हेल हो सगळ्यांत व्हडलो. पयलीं हो दक्षिण ध्रुवाचेरूय मेळटालो. पूण शिकार वाडिल्ल्यान आतां तो थंय मेळना. हो सगळ्यांत मोलादीक देवमासो. देवमासो जपान आनी दक्षिण आफ्रिकेंत मेळटा. हाचें मांस खूब रुचीक. तो 12 मीटर मेरेन लांब आसता. भुरग्यानो, चडशा देवमाशाक एकूच पोट आसता. पूण ताका खूब पोटां असो एक गैरसमज आसा. स्पर्म व्हेलाच्या पोटांत 4 विभाग आसतात, तर बर्ड बिकड व्हेलाच्या पोटांत 13 विभाग. घडये हाकाच लागून हो गैरसमज जालो आसतलो. कुबड आशिल्ल्या हम्पबॅक देवमाशाच्या तकलेर गांठी आसतात. तो सहज मारपाक मेळटा. तेलूय खूब मेळटा. ताका लागून तो सापडत जाल्यार लोक मारतात. तो खायनासतना वर्सभर पसून रावपाक शकता. दांत आशिल्ले बॉटल नोज देवमाशे आसात. ते दर्यांतले हेर प्राण्यांचे संख्येचेर नियंत्रण दवरतात. ह्या देवमाशांचें काळीज मारुती मोटारीच्या इंजिना परस व्हडलें आसता. भुरग्यानो, देवमाशाक लोक साहित्यांत पासून स्थान मेळ्ळां. कांय कडेन ताका देव मानतात. 1-2 चीनी देवांचे पुर्वज हे देवमाशे. न्यूझीलंडाकूय ताका देव मार्गदर्शक मानतात. पृथ्वीक वेटोळे घालून बशिल्लो सोरोप हो देवमासो अशेंय कांय जाण मानतात. बायबलांत जोना आनी देवमाशाची काणी आसाच. तर असो हो देवमासो. बरें तर भुरग्यानो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.